नमस्कार. गोवा टुडेत कानिफनाथ तरेचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी पळोवया. हेडलायन्स ब्रॉट टू यू बाय पंचामृता. बीट्स पिलानी कॅम्पसात सोपिल्ल्या तरणाट्याच्या उलटेत ड्रग्सांचे अंश. ड्रग्स पावले खंयच्यान ताचो तपास. मुख्यमंत्री SP म्हणटा एक्शन जातली. विरोधकांचे फार. गोंयांत बोवाळा उपरांत गोंयच्या MRFची सिंधुदुर्गात नोकर भरती रद्द. कंपनीचो एजन्सी वरवीं मनसेक मेल. फार्मागुडी ITIत इंटरव्यू गोंयकारांच्यो लायनी. उटंगारान सुपारेक प्रचंड गळती. 80 ते 90% लुकसाणीचो कुळागरकारांचो दावो. मानाय कामेऱ्यांचे पयशे उबे जायना. कुळागरकार मागता सरकारी आदार. गोंयांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत लायटीचे ॲप बेस्ड स्मार्ट मीटर बसोवंक सुरू. 2.5 वर्सांत 100% टार्गेट. सुरवातेक सरकारी कचेऱ्यो, उपरांत उद्देग. 3 फेज, सिंगल फेज. भुरग्यांचे लुकसाण जावंक दिवचे ना. उपाय काडटले. मुष्टिफंड स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाचे उतर. NCERT सिलेबस, प्रस्नपत्रिका SCERTची म्हूण पालकांक कलकल. आनी AFC चॅम्पियन्स लीग 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो FC गोवा आड भारतांत खेळपाची शक्यताय. सावदीच्या अल नासरान केलो रजिस्टर. 22 ऑक्टोबराक मॅच. बीट्स पिलानी कॅम्पसात सोपिल्ल्या विद्यार्थ्याच्या फॉरेन्सिकांत ड्रग्स कन्फर्म. शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स सप्लाय करप्या आड कडक कारवाय जातली म्हूण दक्षिणेचो SP टिकम सिंग सांगता. मुख्यमंत्री म्हणटा ड्रग्स कशे पावता ताची चवकशी चल्ल्या. गोंयांत चल्ला ते सारखे न्ही. सरकार कितें करता काय म्हूण विरोधकांचे फार. हालींच बिट्स पिलानी कॅम्पसांत आनीक एक 20 वर्सांचो विद्यार्थी सोपिल्लो. बिट्स पिलानी इन्स्टिट्यूटांत हें 5वें मरण. उलटी गळ्याक ब्लॉक जाल्ल्यान विद्यार्थी सोंपलो म्हूण स्पश्ट जाल्लें. मात उलटी टेस्टिंगाक वेल्ले कडेन उलटेन ड्रग्सांचे अंश सांपडल्यात म्हूण रिपोर्ट आयलो. शिक्षणीक संस्थांनी ड्रग्स सप्लाय करप्या आड कडक कारवाय जातली म्हूण दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंगाची शिटकावणी. हम लोग हर एंगल से कर रहे हैं कि अगर ड्रग्स अगर कैंपस में पहुंच रहा है कहीं से, बिट्स और बीट एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो हम लोग जो उनके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं जो उनके साथ कांटेक्ट में हैं और जहाँ भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है हम चेक करते हैं. तो बिट्स में भी हमने अभी चेकिंग वगैरह चालू की है. रैंडम चेकिंग कर रहे हैं हम लोग. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा खर कारवाय चल्ल्या. ड्रग्स इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्नमेंट फेल जाला. सो ड्रग्स सांबाळपाक गोंयांत कितें चल्लां तें बरोबर न्ही. सरकार कितें करता काय म्हूण विरोधकांचो फार. सरकाराचेर टिका. आमी चीफ मिनिस्टर आमी एक लेटर केल्ली. बिट्स पिलानी फ्रॉम डिसेंबर टील ऑगस्ट 5 भुरग्यांची सुसायड जाल्ली आहे. आनी कांगडान तेंची डेथ जाल्ली आहे. आनी आतां 5th कोण डेथ जाला तेजे रिपोर्ट आयला तेणे ड्रग्स तेका मेळ्ळे. सो आमी अपील केला चीफ मिनिस्टराक. आमी लेटर दिल्ली आहा. तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कितें चलता तें बंद जावपाक जाय. आयज आमी आमचे सावथ गोवा SP बरे टिकम सिंग वर्मा बरे ताकाय आमी रिप्रेजेंटेशन दिलो आम आदमी पार्टीच्या नांवान. The government is playing with the life, especially the police are not focused. They are not focused. I allege basically the management of BITS Pilani has to be booked. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हात जोडल्या पयलीं ते आतां गोंयचे जनतेक हात जोडचे आनी सांगचे की बाबा आपल्याच्यान हें जायना आनी म्हाका दिसता ताणें रिजायन जावचो आनी गव्हर्नरान हें सरकार डिसमीस करपाक. लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जी गोंयांत आज फेल जाला ताजेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कारण खंय ना खंय तरी क्रायम ब्रांचाचो हांव फेलियर मानता, पुलिसिंगाचो फेलियर मानता, चीफ मिनिस्टराचो हातूंत फेलियर मानता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. The High Court in the public interest litigation related with Kala Academy work contract has clarified that responsibility will be fixed against those government officers
who had escaped the tender process and given the work contract to the respondent company. The High Court has further expressed its concern over the shoddy work as alleged by the petitioner and said that government must ensure that contractor company completes the work in accordance with the work contract given to the respondent company. High Court has noted the contract is mammoth 39 crore rupees and it is responsibility of Goa government to ensure that respondent company does the work very concretely and in accordance with the work contract clauses. The High Court has further adjourned this matter for hearing on 29 September. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. गोंयांत राजकीय बोवाळा उपरांत MRFन सिंधुदुर्गांतल्या नोकर भरतीचे इंटरव्यू रद्द केले. फार्मागुडयेर ITIत मुलाखती. सिंधुदुर्गांतलो मनसेचो अध्यक्ष सांगता त्या प्रमाण मुलाखती रद्द म्हूण ताका कंपनीची मेल. MRFच्या MD कडेन उलोवन रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह फार्मागुडयेर. उसगांवचो मिलिंद प्रभू सांगता 250 एप्रेंटीस ट्रेनी पोस्ट. त्याचबरोबर मनोज परब म्हणून एक तिथले लीडर रिव्होल्युशन गोवा म्हणून त्यांची पार्टी आहे, त्यांनी सुद्धा ह्या गोष्टीचं आमच्या ऍड सकट ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. तिथल्या MRF कंपनी एक पत्र जारी केलं आहे दुपारी. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की ही जी उद्याची कुडाळ येथे होणारी जी भरती होती ती भरती चुकीची आहे, परंतु ते चुकीचे आहे म्हणत असतानाच उद्याच्याच तारखेला म्हणजेच 12/9/2025 रोजी हीच भरती ते गोव्यात आहेत असं सांगतायत. म्हणजे ही भरती आणि ह्या जागा ह्या निश्चित स्वरूपात त्या ठिकाणी आहेत हे या ठिकाणून सिद्ध होतं. विजय सरदेसायान एक कन्सर्न रेज केलो की MRF गोवा ही जी कंपनी जी उसगांवात आसा ती सिंधुदुर्गांत रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह करता. हे ऐकल्यानंतर ताबडतोब आम्ही वचून MRFचे MD तांकां जाब विचारली आणि ताणे अश्युरन्सूय दिले की ही ड्रायव्ह जावची ना. ताणे इमिजिएटली एक गोवा फर्मागुडी हांगा रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह चालू केल्ली आसा. हांगासर जी MRF कंपनी आहा ताजी हे जे भुरगे आसा हांगासर ITI करपी तांची ट्रेनिंग आनी तांचे इंटरव्यू चालू आसा. आनी हे जे भुरगे आसा हे रिसेंट पास आउट जाल्ले आसा भुरगे जे खंय तरी एक बोवाळ जाल्लो की ही जी MRF इंटरव्यू आहा ही खंय तरी सिंधुदुर्गांत जावपाची आहा म्हणून कुडाळ गांवांत. सो इमिडिएट आमी काही भुरग्यां कडेन उलयले तेन्ना कळोंक येता की थोड्या भुरग्यांक आयज सकाळी काल सांजची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की हांगासर ही ITI हांगासर ही इंटरव्यू जावपाची आहा म्हणून. ताचे खातीर आमी रेग्युलर प्लेसमेंट ड्रायव्स करता. सो इट इज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर आवर ट्रेनीज कित्याक तांकां पास आउट जावचे पयलींच तांच्या हातान एक जॉब एक मेळटा तांकां. ITIची कॅपेसिटी इज अरावंड 400-500 इतली आसा, पूण 2 इयर ट्रेडीचे 200-250 भुरगे आसा. ITI हांवें प्लंबींग केलां. प्लंबींग. सो आयज MRFान इंटरव्यू घेवपाची आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? म्हाका आयजूच कळ्ळें. म्हणून पेपरार एड येयल्ली न्हू ते एकट्यान सांगलें म्हाका एड येयला पेपरार चल म्हणून. सो आयज इंटरव्यू आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? सकाळी कळ्ळें. इंटरव्यू आहा म्हण तुका केन्ना कळ्ळें? आयज आमकां सरान मेसेज धाडली. केन्ना काल? हय सर काल. फर्मागुडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अंदू पडिल्ल्या अकस्मात उटंगारान सुपारी देंवली. मोठ्या प्रमाणांत गळ लागल्या. पावसाक लागून 2 फावटी वखद मारूनय 80 ते 90% गळ म्हूण कुळागरकार सांगतात. पावसभर सुपारी गळ्या. मानाय कामेऱ्यांचे पयशे सुटपाचे ना. सरकारान आदार करचो म्हूण फोंड्या आगापूरच्या कुळागरकारांची फिर्याद. अंदू राज्यांत व्हडा प्रमाणात पावस पडला आनी पावसाक लागून खुबशे कडेन हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली. तेच भशेन पावसाक लागून 2 फावटी वखदाचो फवारो मारूनय सुपारी गळून पडल्या म्हूण भाटकार सांगतात. 80 ते 90% खंय लुकसाण, कांयच फायदो ना. मानाय कामेऱ्यांचेच जावचें ना, परवडपा सारकें ना. सरकारान मजत करची म्हूण भाटकारांची मागणी. आमची म्हणजे जवळ जवळ एक 80% सुपारी ऑलरेडी जमनीर गळून पडलेली आसा. एक्चुअली पावस पडटा त्या प्रमाणे 2 वखदाचो स्प्रे केल्लो प्रॉपर, पूण ताजो कांय असो फायदो जावना आमकां. 80% लॉस अशें म्हटल्यार जाता. आमी इंटरनल सुद्दां तेच उलयताले
म्हणजे कितें तरी तेणी येवन आमकां एक आर्थीक मदत करची अशें. अवनाच जाला आनी पावस खूब जालो त्या हेणे ते पडल्या सुपारी सगळी. तुम्ही म्हणटा अशें 90% गेलेच सामके. आता ते हांव सांगू शकना हो रोग येता म्हणून वखद मारता न्हू 2-3 फाटी तरी पूण पडटा. तुमचे 200 किलो तरी लॉस जाल्ले आसा. 200 किलो सुपारी पिड्ड्यार जाल्या. जो पावस पडला तितूर जी सुपारीचे पीक आसा हे सगळे गळोन गेल्ले आसा आनी हेंकां जे म्हणटा पळय आमी आतां भांडणकर आसा विश्वनाथ भांडणकर तांकांय बीन आतां जवळ जवळ 90% लुकसाण जालां. वयर आमी तशे थंय गेल्ले थंय तेंचेंय लुकसाण जाल्लें आसा. सो ह्या भागांत जवळ जवळ ह्या वर्सा सुपारीचें पीक सामकें नश्ट जाल्लें आसा. ह्या रोगाचेर नियंत्रण दवरतले जाल्यार वखदाची शक्य असल्यार 3 फावटी फवारणी करची. कुळागरांत नितळसाण आसची, उदक साचपाक दिवचें न्ही आनी 2 सुपारींच्या झाडां मदीं कमीत कमी 2 मीटर तरी अंतर आसपाकूच जाय म्हूण शेतकी डायरेक्टर संदीप फळदेसाय उलयलो. हो रोग आमच्यांनी बऱ्या प्रमाणात आमच्यांनी कंट्रोल करपा जाता आनी तो जर कंट्रोल करतलो जाल्यार एक कॅमिकल आसा कॉपर ऑक्झिक्लोरायड आनी लायम हेजे मिक्सचर करून कॅमिकल जे आसा तेजी त्या कॅमिकलाची फवारणी ह्या सुपारेच्या झाडार करपाक जाय. आनी ही जी पळय फवारणी आसा सादारण 15 ते 20 जुनाक ही पयली फवारणी करपाक जाय. तेजे उपरांत 1 म्हयन्यान दुसरी फवारणी रिपीट करपाक जाय आनी शक्य जर जालो जाल्यार तिसरी फवारणी करप ही सारकी योग्य आसा. आनी अशे तरेन जर आमी जर फवारणी केली जाल्यार हो सुपारी गळटीचो जो पळय इश्यू आसा हो कमीत कमी एक 80% तरी आमी कंट्रोल करपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत फुडल्या 2 म्हयन्यांनी लायटीचे स्मार्ट मिटर बसोवंक सुरू. 2.5 वर्सां भितर सगळ्या गोंयांत स्मार्ट मिटर बसोवपाची डेडलायन. मिटर ॲप बेज आसतले. लायटीचो कितलो वापर जाता ते चॅक करूंक मेळटले. सुरवातीक सरकारी कचेऱ्यांनी, मागीर उद्देग आनी 3 फेज डॉमेस्टीक आनी मागीर खंय सिंगल फेज डॉमेस्टीक. सी सांगता. स्मार्ट मिटर हो प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा. ह्या स्मार्ट मिटरिंगा प्रोजेक्टा उद्देशी आमच्या घरांत जेन्ना तो घालतले तेन्ना आमकां तेजें कन्जम्पशन लेट्स से आयचें फूल कन्जम्पशन आमकां कशें आशिल्लें तें नेक्स्ट डे वी कॅन एक्झॅक्टली सी द ट्रेंड, द हिस्ट्री, द ट्रेंड, द पॅटर्न. लेट्स से आमी कसो आमचें कन्जम्पशन वाडलें, कित्याक लागून वाडलें, वोल्टेज कितली आहली, केन्ना पावर गेलो, केन्ना येयलो, ह्यो सगळी सुविधा लोकांक बऱ्यो पडटल्यो. आतां बाबा ही वोल्टेज सारकी नाशिल्ली सो आमकां एक बऱ्याक पडटलें एक टू एक्ट, एक डिसिजन घेवपाक. ह्या कंज्युमराक सदांच लो वोल्टेज मेवता जाल्यार इमिजिएटली आमकां डेटा मेळनाशिल्ली पयलीं. थ्रू स्मार्ट मिटर एक्झॅक्टली ह्या कंज्युमराक कसो ट्रेंड आनी पॅटर्न आशिल्लो तो आमकां कळटलो आनी डिसिजन घेवपाक मेळटलें. सेकेंड इज द ओन कन्जम्पशन कंट्रोल आसतलो. एवरी कंज्युमराक एक बऱ्याक पडटलें कशें म्हाजें कन्जम्पशन वाडलें, कितें वगैरे म्हाजें इक्विपमेंट फॉल्टी आसा ऑर हांव ह्या दिसाक नाशिल्लो त्या घरांत तरीकूय म्हाजी युनिट्स कन्ज्यूम जाला. सो आमकां बऱ्याक पडटलें टू एक्ट, टू टेक डिसिजन एंड टू टेक करेक्टीव एक्शन. ऑल्सो कंज्युमराक बऱ्याक पडटलें टू कंट्रोल हिज कन्जम्पशन. सो दीस वील हेल्प अस effectively and efficiently find out what is the Goa's demand and based on that we can procure power. Also we'll be able to make proper arrangement for every corner of Goa based on the supply and demand. Governmentaच्या डायरेक्शना प्रमाणे फर्स्ट आमी आमचे जे फिडर आसा ते सगळे फिडरांक घालतले. सेकेंड इज DTC डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स. थर्ड इज आमचे गव्हर्मेंट कंज्युमर आसा सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसां पयले आमी ते बसयतले. मागीर इंडस्ट्रीज एंड लास्ट वी वील डू कंज्युमर्स. इन दॅट ऑल्सो वी वील डू द 3 फेज कंज्युमर्स एंड लास्ट वील बी द सिंगल फेज कंज्युमर्स. आनी सद्याक ताजें फूल प्रिपेरेशन चल्लां. हाव वी आर गोइंग टू डू द अवेरनेस एंड हाव दीस सॉफ्टवेअर्स एंड ऑल दीस एप्स वील बी मेड एंड हाव दे वील बी युजर फ्रेंडली. हें सगळें सुविधा कश्यो लोकां कडेन पावच्यो आनी स्मुथली एक्झिक्युशन आनी इम्प्लिमेंट जावचें ती तयारी चल्ली आसा. आनी एक 2 म्हयन्यांनी वी वील स्टार्ट इन्स्टॉलिंग दीस मिटर्स. एंड फर्स्ट द प्रोजेक्ट इज फॉर 2.5 years. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा.
पळोवया जेवण कशें करता तें. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आणि हे सगळें शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड. भुरग्यांचे लुकसाण जावंक दिवचे ना उपाय काडटले. SCRT संचालकान सांगिल्ल्या प्रमाण पणजे मुष्टिफंडाच्या दिलीप धारवाडकराचे उतर. मुष्टिफंड स्कुलांत चवथेक NCERT सिलेबस लायिल्लो, मात प्रस्नपत्रिका SCRTचीच म्हूण बोवाळ जाल्लो. ताचेर मुष्टिफंडाच्या मॅनेजमेंटाचो खुलासो. पणजेच्या मुष्टिफंड स्कुलान चवथीच्या वर्गाक परवानगी घेनासतना NCERTची पाठ्यपुस्तकां लायिल्ली. प्रश्नपत्रिका मात SCRTचीच येतली म्हूण कळटाच बोवाळ जाल्लो. हाचेर SCRTची संचालक मेघना शेटगांवकारान भुरग्यांचें लुकसाण जावपाक दिवचें ना म्हूण आश्वासन दिल्लें. मुख्यमंत्र्यानूय विशयांत लक्ष घालता म्हूण सांगिल्लें. मुष्टिफंड स्कुलाच्या दिलीप धारवाडकारान ह्या विशयांत आतां स्पश्टीकरण दिलां. एज पर द सर्क्युलर तांचे धाडलेलें ताणें तातूंत ते SCRT किंवा NCERT/NCERTची बूक वापरूं येता अशें हें आशिल्लें तें. अकॉर्डिंगली NCERTचे बूक वापरले. आतां कशें आसा NCERTचे आनी SCRTचे आनी पेपर तांणी काडला तो कॉमन तातूंत SCRT करतले म्हणटकच वी विल रिक्वेस्ट दी कन्सर्न ऑथॉरिटी अँड सी दॅट नो स्टुडंट वील बी इट वील कॉज डॅमेज टू दॅम आणि ते जाग्यार पडटलें. आमची मेघना शेटगांवकारान सांगलां त्या प्रमाणे देर वॉन्ट बी एनी इशू नाव. इट वील बी सेटल्ड. इफ यू रीड द सर्क्युलर जाल्यार तें आय कॅनॉट होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल टोटली. पूण एक अशें पासपूस करूं येताली दॅट मायट हॅव बीन लॅप्स. ते सेकंडा म्हाका कितें जातलें तें मोमेंट वी कम हांचे कितें डिसिजन येता आनी आमकां ज्या पद्दतीन ते सांगता न्ही ते फुडले आमी तांचे कडेन विचार करून NCERTचे पेपर येतले हे फाटी आनी SCRTचे येतले आनी NCERTचे आमकां येतले ज्यांनी NCERT हें घेतलें. आतां हें एकूच स्कूल ना. फॉर इयर सेक आय डू नॉट नो, आय डोंट वॉन्ट टू नेम द स्कूल ऑल्सो. पूण आनी अशीं स्कुलां आसा जातून NCERT आनी SCRTचे बुकूय लावना. खंयच्याच परिस्थितीन एक एन्श्योर करता की भुरग्यांचें नुकसान करूंक दिवचें ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. AFC चॅम्पियन्स लीग 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो भारतांत FC गोवा आड खेळूं येता म्हूण शक्यताय. ताका सावदीच्या अल नासरान रजिस्टर केला. रोनाल्डो बरोबर आनिकूय कांय स्टार प्लेयर रजिस्टर केल्यात. FC गोवाची 17 सप्टेंबराक अल झावरा SC आड पयली मॅच, अल नासरा आड 22 ऑक्टोबराक. Saudi Pro League giants Al Nassr have registered Cristiano Ronaldo for the AFC Champions League 2. So this means there is a chance of CR7 coming to Goa and playing at Fatorda. However, there are reports that Cristiano Ronaldo's contract has a certain clause that he may skip any away match he wants. This is because of security reasons. For example, last season he missed all of Al Nassr's away games due to security reasons. However,
Al Nassr has registered Sadio Mane, Joao Felix, Octavio and Kingsley Coleman in the list. FC Goa will play Al Nassr at Fatorda on 22nd October. This is Clavalist along with Omkar Ferrari for Prudent. पंचायतीक जाग लागूंक दिनासतना सुर्ला रानात खंय झाडां मारली. परत मायनिंग डंप सुरू जायत म्हूण लोकांक कुणकुण. सध्या खंय झाडां मारपाचें बंद केलां. सरकारान सुर्लाची बायोडायवर्सिटी राखची म्हूण उलो. आमकां हेजे बद्दल काय तेंच्यांनी हांगा पंचायतीक म्हणून कांयच कळयल्लें ना. लोकां कडल्यान आमकां हे नजरेक येयलें की थंय मोठ्या प्रमाणेन झाडां कटींग करप चालू आहा. खूब प्रमाणान थंय झाडां मारून उडयल्लीं आहा. वयर आमचे खूब वर्सांचे एक फॉरेस्टाची जी झाडां आसा फॉरेस्टान कंपनीन लायिल्ली थंय आनी बरें एक फॉरेस्ट तयार केल्लें की पयलींची आमची जी फॉरेस्ट एरिया आसली ती मायनिंगेन नश्ट जाल्ली आनी तेंच्यांनीच मागीर हांगा एक बरें फॉरेस्ट केल्लें. फॉरेस्टान म्हाका दिसता ते स्टॉप केल्लें झाडां कटींग करपाचें. गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो प्रॉपर स्टडी जी आसता जी बायोलॉजिकली जी स्टडी आसता ती केल्ली ना आनी अशीच जर परमिशनां दिवन कापीत रावले जाल्यार सुल्लो ह्या नामोनिशान सुल्लाची आसचें ना अशें आमकां दिसता. म्हाजी मागणी सरकारा कडेन इतकीच आसा की लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीनी तुमी प्रायवेट फॉरेस्टां कितकीशीं डिक्लेअर केलां तेन्ना हे गांवां खातीर देश आमच्या सुर्ला गांवाच्या भल्या खातीर ही एरिया प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करची. जी शेतां जी आमी पयलीं रोयताले जी नश्ट जाल्ली शेतां जी कुळागरां नश्ट जाल्ली ती खूब महत् प्रयासान आनी खूब कश्टान आमी ती सगळी शेतां रोयली. आतां काजी तयार केल्या आमी कुळागरां तयार केल्या. ह्या डंपिंगाक तेंकोन 100 मिटरा भितरूच आसा. आतां आमकां प्रश्न असो आसा की परत जर हो जर डंपिंग आतां तेंच्यांनी चालू केलो जाल्यार तो कितकीशींच वर्सां चलतलो. पावसान तेजी जी उदक आसा रेबो आसा तो सगळो परत व्हाळांनी येतलो. व्हाळ पुरावतले आनी व्हाळ पुरावल्या उपरांत कुळागरांत माती पडटली. आमची भाटां नश्ट जातली शेतां नश्ट जातली काजी नश्ट जातली. हो डंप जो आसा तो सुरक्षीत रावचो म्हणून आमी हांगासर येयल्ले आसा. कंप्लेंट जी आसा ती केल्ली आसा आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पूण एक समजना की अजून पर्यंत तेजी ठोस अशी कारवाई कितें जाल्ली आमकां दिसून येना. स्पेशल ग्रामसभा आमी ह्या विशयाचेर मागिल्ली. हांगासर बरें फॉरेस्ट डेवलप जाल्लें आसा. जनावरां सगळीं हांगा येवन रावल्लीं आसा आनी ही जनावरां आतां फाल्यां सर हें कटींग जालें जाल्यार ही जनावरां परत आमकां सून आमी फार्मर परत काबार जातले आनी लॉसान वयतले. त्या खातीर हायकोर्टाच्या आदेशा उपरांत जीसीएन बसका घेवन बीसीसीआय इलेक्शना खातीर रोहन गांवस देसायेचें नांव निश्चित केलां. दनपारां परवरे जीसीएत बसका जाली. बसकेक गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले. रोहन गांवस देसाय मेजॉरिटी सपोर्ट म्हूण राजेश पाटणेकार उलयलो. 5 managing committee members who have come to this court calling upon for a meeting so that nominations can be sent to the BCCI. Now they had preempted that they were preempting a name of Rohan Desai, okay, without even taking a meeting, and they were just calling upon the president and the secretary to go ahead give that name without even calling a meeting. So today the court has said and hold a meeting today at 2 o'clock. And what would be the agenda? The agenda is sending nomination to the BCCI for the purpose of BCCI elections. Taken the decision in the meeting by majority. Rohan Gaon Desai will be the representative. Okay. त्याचे नाव बी धाडटा रोहन गांव देसाय. ही मिटींग उरलेली ही घेयनासले. एज पर द कोर्ट डायरेक्शन ती मिटींग आयज जाली कळ्ळें. त्या मिटींगेन आमी रोहन गांव देसायचें नांव प्रपोज केलें. काणकोण मनोहर पर्रीकार बायपासाचेर एका अनोळख्या गाडयेचो 2 गोरवांक धपको. एक गाय सोंपली, एक जखमी. ह्या वाठारांत गोरवां असतात. आतऱ्या पयऱ्यान अपघात आसाच. दोनूय वाटेन शेतां, गोरवां सदांच रस्त्यार. म्हयन्याक 10 अपघात. लोक कॅटल पास मागतात. काणकोणच्या नगरपालिका क्षेत्रांत तशेंच सगळ्या पंचायत क्षेत्रांत सर्रासपणे गोरवां आमकां रस्त्यार दिसता आनी त्या गोरवां लागून खुबशे एक्सिडेंटूय जातात. 2 व्हिलराक एक्सिडेंट जाता, 4 व्हिलराक एक्सिडेंट जाता. खास करून मनोहर बायपास हायवेचेर कंटिन्युअस एक्सिडेंटाची मालिका गोरवां लागून चालू आसा आनी गोरवां मरत आसा. तेका कशें जाला दोनूय वाटेन आमगे शेतां आनी मदल्यान हायवे गेला आनी तेका खंय तरी तेमी कॅटल पास करपा लागलो गोरवां क्रॉस जावपाक किंवा गोरवां चरपा एरिया ही सगळी. आतां सगळी सादारण सगळी गोरवां रस्त्यार जाय डिवायडरा मदीं जे ग्रास जाता खावपाक आनी वारंवार एक्सिडेंट जाता. 2 गायब मेल्या, एक इंजर्ड जावन सकयल पडला.
कितली सकयल पडली रस्त्या वयल्यान 15 फूट सकयल पडली आता मग गाडयेची धडक वयल्यान उसो सकयल पडला साधारण ते दोन्ही पांय डॅमेज जाला सामके ते वागताची गॅरंटी ना किती कंट्रोल कसो येवपाक शकता तेजेर कंट्रोल खंय तरी कॅटल पास दोन जावपा जाय काय हेंच्या गोशाळे म्हाका काय समजना गोशाळा आसाय म्हणून कळना नाही म्हणून कळना ह्या गोशाळे कडच्यान तरी कितें तरी पॉझिटिव्ह हे उरपा लावप तेंचे ते पूण तशें काय दिसना पूण आमी जेन्ना इन्फॉर्मेशन काडलें ते म्हणटा त्यांची कॅपसिटी सोंपली दवरपाची आता काणकोणी सारकी जर मागास भागात जर गोरू दवरपाक कॅपेसिटी ना जाल्यार मडगांवांत पण या दवरचें पडलें गोरवां गोरू दवरपाक काणकोण सांग्यासारख्या जागा वास्ट एरिया आमचे उरपा जाय IIT आनी फिल्म सिटी करून आमचे जागे सोदताय आमी आनी गोरू दवरपाक जर जागे नाही तर आमी कितें करपाचें खंय तरी सामको हेजी भायर गेले आसा खंय तरी कंट्रोल येवपा जाय नाल्यार कांयच हांगा एक तर मनीस मरतलो आला तेन्ना मागीर सरकाराक जालो दिसता म्हाका लोकांनी कितें करप ही लोकांची भुमिका हेका जबाबदार कोण अशी लोक म्हणटात गोप्रमीनी सरकाराक एक प्रश्न केला की जो पर्यंत एक हांगा गोरवां आपटून मनीस मरपाना तो पर्यंत तुमी एक्टीव जावपाना काय कितें प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश्वर बुलेटिन इतल्यार सोंपता हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार कीप वॉचिंग प्रुडंट नमस्कार तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकेत दिसून येता बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरोडिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय